आयज प्रेस घेवपाचें कारण म्हणल्यार काल कुडचडेच्या वाठारांत काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तशेंच बाकीचे काँग्रेसीचे कार्यकर्त्यांनी एक इश्यू दिलो रिगार्डींग रस्त्याचेर। हांव सांगूंक सोदता आमकां एक खंत आसा की कुडचडेचे रस्ते हे पुराय पेड्यार जाल्ले कडेन आसा आनी लोकांक मातशें दुखूय सोंसपा पडले कडेन रस्त्या लागून। आनी परत परत आमी आमच्या आमदारान सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर सांगले कडेन आसा की रस्ते हे डेव्हलपमेंट सुरेश डेव्हलपमेंट काम चालू आसा ताका लागून रस्ते खणले गेले, थोडे पेड्ड्यार जाल्ले कडेन आसात आनी ते परत बरें जातलेत हॉट मिक्स जातलेत तेन्ना थोडी मातशी कळ सोंसची पडटली तुमकां हे परत तुका सांगले कडेन आसा। आनी आमकां खंत आसा की खरोखर चवथीच्या पयलीं सुद्दां रोड ते रिपेर करपाक शकले ना। कित्याक तर ह्या वर्सा हेवी रेन जाला, पावस भरपूर झडला, त्या खातीर रोड आमकां पॅच वर्क सुरू करपाक मेळना। जे पॅच वर्क केल्ले ते सुद्दां व्हांवून गेले म्हणून हे पॅच वर्क करपाक डिले जाल्ले कडेन आसा। रस्त्याचें काम पेड्यार जाल्लें आसा तेन्ना हांव लोकांक सांगूंक सोदता जनता ही आमची हुशार आसा, जनतेक खबर आसा डेव्हलपमेंट डेव्हलपमेंट करता कितें जाता तें खबर आसा। काल जो इश्यू जालो त्या इश्यू भितर जो HDFC बँके मुखार जो खड्डो आशिल्लो त्या खड्ड्या भितर हांवें माती घातली आनी थंय शेड घातले, काडले गेले, हे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केले। हांव काँग्रेस कार्यकर्त्यांक सांगूंक सोदता ते जे शेड ताणें थंय माती घातली आनी शेड जे थंय काडले तेजी ही परिस्थिती आज जाल्ले कडेन आसा। पळयात कितें जाता, आज सकाळचे ते काही लोक पडलेय म्हण आमकां आयकुपाक मेळ्ळा। ही परिस्थिती तुम्ही मुद्दम पळयात। दुसरें म्हाका मुद्दम हे फोटो दाखयता, हेच काम जे शेड काडपाच्या जाग्यार अमित बाबान काँग्रेस प्रदेश अध्यक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्या जाग्यार जर सिमेंट घातले जाल्यार ताका कुडचडेची जनता एप्रिशिएट करता, पूण ते तो काम करूंक शकले ना। ताणें आपल्या स्टेटमेंटाक काल म्हणलें की डांबरीकरणापेक्षा शेणाचे रस्ते बरे उरता म्हणून। हांव सांगूंक सोदता की डांबरीकरणाचे जर रस्ते जर शेणाचे रस्ते बरे उरतात जाल्यार ताणें अवश्य शेणाचे रस्ते करचे अशी म्हजी तांकां विनंती। ताणें आनी एक एलिगेशन केलें की आमच्या कुडचडेच्या आमदारान की गेल्ल्या वर्सा जे पॅच जेट पॅचारान जे पॅच मारले ते पॅचाचेर घोटाळो केलो म्हणून। हांव अमित बाबा सांगूंक सोदता, प्रदेश सांगूंक सोदता की जर आमदारान घोटाळो केला जाल्यार तेणें तो जनतेच्या मुखार हाडचो, तातूंत मातसोय दुबाव ना। जर घोटाळो केलो अवश्य हाडचो आनी जे जेट पॅचारान जे पॅच मारले ते आयज पर्यंत गेल्ले वर्सा आयज पर्यंत ते पॅच बऱ्यांतले बरे आसा। जें काल कितें घडलां थंय ते आज ते पळयत काल तांकां बरें आसलें तें काडटकर वयर लेप लायतकच काल तो बरो दिशिल्लो, पूण ताजे आज इफेक्ट तो कितें पावस पडटकच ताजो काल इफेक्ट तो आज कळ्ळो लोकांक। सो उदक येता तेन्ना हांवूच पळयतालो दोग तीन जाण स्लीप जाले बायलो, स्पेशली बायलां, कित्याक ते मॅस जाला उदक पडून, सो तातूंत हो अपघात घडपाचो शक्यता आसा। ह्या काल जे तांणी केल्ले जे माती आनी जे शेण काडलेल्या खातीर। सो इतलेंच सांगपाक सोदता, लोक ते आतां हायलायट करता पळय, लोक हें कित्याक विसरले जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंगाचें जें काम केल्लें तेन्ना लोकांक मातसो त्रास जाल्लो, पूण जेन्ना काम कंप्लीट जालें आतां लोकांक ज्यो स्पेशली ज्यो आतां लायट बसनात तुमी जाणा आसतलें इतलीं वर्सां कुडचड्यार आनी म्हज्या स्पेशली म्हज्या वाठारांत सांगा कामरां दोन 3 दीस लायटी आसनाशिल्ल्यो, कित्याक थंय झाडां पडटालीं आनी वायरी तुटताल्यो। तो इश्यू कितलोसोच बंद जाल्लो आसा। खंयच म्हाका जर कुडचड्यार दिसना बाबा केन्ना लायट गेली आनी बाबा एक वर 2 वर जर लायट गेली केन्ना जावंकूय दिना, कित्याक जायना तें अंडरग्रावंड केबलिंग जालां म्हणून। आनी हें कोणें केलां? आमच्या आमदारान करून हाडला म्हणून हें जालां। आनी मातशी कळ सोदची, कित्याक थोड्या दिसांनी 17-18 तशेंच तुका आमच्या अध्यक्षान सांगलां 17-18 तारखेच्यान एक पॅच वर्क सुरू जातलो, ताज्या नंतर हॉटमिक्स करचें ना। कित्याक पयलींच सांगला हॉटमिक्स कित्याक करना विश्वास करून सांगला, न्यू पायपलायन जी आसा जी आतां आमकां जी उदकाची पायपलायन आसा ती बारीक आसा। सो जेन्ना ती पायपलायन परत जेन्ना मोठी घातली तेन्ना परत रस्ते पडचे पडटले, म्हणून आतां तुमकां पयलेंच सांगता आमी पॅच वर्क करतले। टोटल पॅच वर्क 18 तारखेच्यान सुरू जातलो। आनी तुमी जाणा आसतले लास्ट टायम व्हडलो जेन्ना ब्रीज बंद केल्लो इस्कॉला डॅमला भुरग्यांच्या तेन्ना कितलो इश्यू जाता तुमकां खबर आसा। तेन्ना व्हडले व्हडले हें केली, आंदोलन केली, खूब हें त्रास केले, अशें मिडियाक खूब हें आयलो, आमदाराचेर एलिगेशन आयली। सो आतां जेन्ना हो ब्रीज कंप्लीट जातकर कितले लोकांक बरें आसा, कितले लोक म्हणटा अरे वा बेस्ट जाला ब्रीज म्हणून। हे लोक कित्याक उलयना बाबा अंडरग्रावंड केबलिंग बाबा बरें जालें, हें कित्याक लोक उलयना? जी कामां जालीं ताजेर कोण उलयना, जी कामां आतां जावपाची आसात ताका लागून हे मातशे त्रास भोगचे पडटा। कित्याक अंडर सिवरेजीचें जें काम आसा तें काम जेन्ना कंप्लीट जातलें
तेन्ना लोकांक कळटलें बाबा जी आतां तुमी पळयला आसतलें इवन आमची ही शिवानी आर्केड ही सगळी पळया बिल्डिंगो तांची सगळी हे फाटल्यान तो नाला आसा थंयच्यान सगळी कनेक्शन थंयच्यान वचून ते डायरेक्ट संतोशी माती थंय पावता ते न्हंय पावता सो हे मॅसी जाल्लें आसा सगळें सो ताका लागून सिवरेज आमकां जो प्लांट आसा तो आमकां खूब गरजेचो आशिल्लो ताका लागून आमदारान तो हाडला पूण रस्ते हे कामाक लागून रस्ते फोडचेच पडटा पूण हाजे अर्थ असो न्ही की लोकांक त्रास हे आमकां आमी सगळ्या लोकांक त्रास जातात लोकांक आमी ताच्या खातीर तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी ही आमची हे काम आसा मातशें क्लोज करची थोड्या दिसांनी हे काम आमी सुरू करता.